लायफ कार्डांचो संप गेले 2.5 म्हयने चालू आसा आणि ह्या काळात तांणी कायदो भंग करूंक ना। संप शांतीकायेन लोकशाही पद्दतीन आणि कायदेशीर रितीन चालू आसा अशा उतरांनी ॲडव्होकेट अजित सिंग राणे हांणी लायफ कार्डांची तोखणाय केली। कांय गार्डांक दृश्टीन परत घेतल्यात, तांचे कडल्यान ते परत संप करचे नात, तशेंच तांणी जे कितें केलां तो गुन्यांव आसलो अशी हमी बरोवन घेतल्या ती कागदपत्रां पुलिसांनी दृष्टी कडल्यान परत घेवची अशी मागणी तांणी केल्या। दृष्टी लायफ सेव्हिंग गार्ड जे आसा त्यांचो स्ट्रायक चालू आसा आणि हो स्ट्रायक फाटले 2.5 म्हयने कंटिन्युअसली चालू आसा। ह्या 2.5 म्हयन्यांक एकय सुद्दां असो म्हणजे अनटोवर्ड इन्सिडंट जावंक ना और व्हेरीन वी ऑफ दिस वायलेटेड और डिस्टर्ब पीस एंड ट्रँक्युलिटी बी अशें आसा। सो आमचो स्ट्रायक जो आसा तो सदनशील मार्गान सारको पीसफुली डेमोक्रेटिक आणि लिगली चालू आसा। परंतु ड्युरिंग द कोर्स ऑफ अ स्ट्रायक दृष्टी कंपनी जी आसा न्ही ह्या कामगारांक तांकां धमकी दितात, क्रिमिनल फोर्स यूज करतात, क्रिमिनल इंटिमिडेशन ते यूज करतात आणि त्यांच्या कडल्यान ह्या कामगारांकडल्यान ते जेन्ना स्ट्रायकांतल्यान घरा कडेन वतात तेन्ना दृष्टीचे जे मॅनेजमेंटाची जी टीम आसा आणि तांकां सांगतात की तुम्ही जे आसा पळय तुमचे जॉब आमी दवरलेली आसा आणि तुम्ही हे जॉब घेया, पण फक्त एकच कंडिशन आसा की तुम्ही एक अंडरटेकिंग दिवचे पडटले। ते अंडरटेकिंग करून त्यांच्यानी काही जणांक वर्कर्सांक परत भितर घेतलेले आसा, तांकां म्हणजे खोटी प्रलोभनां बी दाखोवन बी अशा पद्दतीचे। आता हे जे कितें दृष्टी करतात दॅट इज अ यूज ऑफ अ क्रिमिनल फोर्स, इट इज अ क्रिमिनल इंटिमिडेशन अँड सेल्फ इन्क्रिमिनेशन। भितर तांच्यांनी कितें केल्लें आसा म्हणजे आपण गुन्हेगार आसा, आपण गुन्हे केल्लो आसा आणि तो गुन्हा आपण ऍडमिट करता आणि त्या बद्दल आपणाक पश्चाताप जाता आणि अशा पद्दतीचे आपण करचो ना, त्या कंडिशनान दृष्टीन आपणाक सेवन घेवचे अशा पद्दतीचे सांगतात। आसा पळय राज्य आसा तेका ड्राउनिंग कॅपिटल अशा पद्दतीची बदनामी सगळीकडे जायत आसा। ही बदनामी जर थांबवंक ना जाल्यार when the government by its industrial policy look at the tourism as a backbone of Goa after the ban of mining and the mining when it is not been resumed for years, तेका लागून कितें जातलें गोंयांत सरकाराक आणि लोकांक मोठ्या प्रमाणात लॉस जातले, व्हायलेट करतात, आमच्या भुरग्यांचेर जो फोर्स करतात, धमकी दितात, तांकां इंटिमिडेशन करतात, त्यांच्या कडसून खोटे सेल्फ इन्क्रिमिनेशन आपण गुन्हेगार अशा पद्दतीचे जे अंडरटेकिंग घेता पळय, जेंची अंडरटेकिंग घेतला ती ताबडतोब अंडरटेकिंग तांकां परत घेवपाक लावपाचे। पुलीस डिपार्टमेंटान तांकां अंडरटेकिंग दिवंक लावपाचे की अशा पद्दतीचे अनफेअर लेबर प्रॅक्टिसीस आसा पळय आणि इलिगल ऑफेन्स आसा ते करचे ना। फॉर नॉट अ सिंगल दिस इन्सिडंट फॉर अ एक्ट ऑफ अ स्ट्रायक विच वी हॅव डन विच इज अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट आणि ताका लागून आमी तांकां मागता की हेचेर कसून चौकशी जावची आणि जे गुन्हेगार आसा कळ्ळें तेंचे जाता तितली कडक कारवाई करून तेंचे FIR रजिस्टर करून इन्व्हेस्टिगेशन करून तेंचेर जे आसा पळय ते क्रिमिनल केसीस 144 सगळ्याक इम्प्लिमेंट केल्ले आसा म्हणून त्यांनी ते मेन्शन केला की कोणाकूच धरणां मोर्चा आणि कांयच करूंक मेळपाना। हेच्या पयलीं जेन्ना असेंब्ली सेशन जातालें तेन्ना जे आझाद मैदान आसा ते एक्सक्लूड करताले ते, पूण इन बिटवीन मदींच मनोहर पर्रीकरान ते परत ते आझाद मैदानाचेर सुद्दां करूंक मेळपाना अशी एक्टिविटी तांणी परत ते क्लॉज घातलेले। एक्चुअली आता आमी PI कडेन परत एक उरलो तो इशू तो आमी परत तांकां रिक्वेस्ट करून ते एक्चुअली आमचे हें आशिल्लें की आमी ते फाल्यां आमचो धरणाचो कार्यक्रम आमी करपा आसले, पूण आतां तेज्या खातीर ती परमिशनां बी काडपा खातीर आज कशें आमी तरी डेप्युटी कलेक्टराक आमी वचून मेळटलीं आणि जर आमकां परमिशन मेळटा जाल्यार फाल्यां आमची एक्टिविटी धरणाची आमची आझाद मैदानाचेर जातली।